मीस भेटिल्ल्या विविध इराद्या खातीर त्या सवां खातीर आमी मागतले हांव मिसा वेळार सांगता आमच्या खासगी कुटुंबाच्या हेर इराद्यां खातीर विशेष रितीन आमी मागचे. प्रार्थया. देवा आमच्या सडवंदरा तुझ्या एकल्याच पुता वरवीं मरणाचे जैत वरून आयच्या दिसा तुवें सर्गीचो दारवट आमकां उगडलाय. ताच्या जैतेवंत पुनर्जीवनपणाची भक्तीन आनी दबाज्यान आमी संभ्रम परब संभ्रम थाव. तर आतां तुजो पवित्र आत्मा आमच्या काळजांनी घाल आनी ताचे वरवीं आमचें जिवीत उजवाडाचें नवें जिवीत जावं दी. आमच्या सम्याच्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव ते सगळें पवित्र आत्मेच्या एकवटान जियेत आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. धमदुताची कृत्या पुस्तकांतले वाचप. तवळ पेद्रून उलोवंक सुरू केलें. जुवावन स्नान परगटलें त्या उपरांत गालिलियांत सुरू जावन आख्ख्या जुदेयांत कितें घडलें तें तुमकां कळीत आसा. देवान कशें नजरेच्या जिजूक पवित्र आत्म्यान आनी पदवेन मागलो ह्या विशयांत तुमी आयकलां. तो सगळ्यांनी बरें करीत आनी देवसाराचे पदवेकाल आसलेल्या बरें करीत गेलो, कित्याक देव ताचे सांगाता आसलो. आनी जुदेयाच्या गांवांत आनी जेरुजलेमांत ताणें केल्ल्या सर्वाचे आमी साक्षी. एक कुर्सारूम काडून ताका तांणी जिवेशी मारलो, पूण तिसऱ्या दिसा देवान ताका जिवंत उठयलो आनी तो दिश्टी पडोवंक निर्मिलें. सकट लोकांनी न्ही, पूण देवान पयलेच नेमलेल्या साक्षीदारांनी म्हणजे आमी मात्र ताका पळयलो. देवान ताका मेल्ल्यांतलो जिवंत उठयल्या उपरांत आमी ताचे सांगाता जेवल्या आनी पियेल्या. आनी आतां देवान ताका जिव्यांचो आनी मेल्ल्याचो नितीकर नेमला म्हूण लोकांक परगट करूंक आनी त्या विशयांत साक्ष दिवंक जेजून आमकां ताकीद दिल्या. ताका सतमंतेल्या सोमेस्तांक ताच्या नांवा मारिफात पदकाचे बॉक्साने मेळटा म्हूण सोमेस्त प्रवादी रुजवात दितात. देवाचे उतार हे. हांव मोरचो ना, हांव जिवंत रावतो.
तुझी अद्भुत कार्य वर्णितलो दिसो सर्वेस पोरानस केलो या दिसा आम्ही संतोष उल्हास करूया बांधप्यानी नाका म्हणून उडयलो फातो जालो बांधपासो मूल्या फातो आपले सर्वेस पोराचे काम हे पळेन आम्ही तटक जाता दिसो सर्वेस पोरानस केलो या दिसा आम्ही संतोष उल्हास करूया दिसो सर्वेस पोरानस केलो या दिसा आम्ही संतोष उल्हास करूया सांग पावलून कोरिंदकारां बरयल्ल्या पयल्या पत्रांतलें वचप भावा भयणीनो इल्लें कमीर सगळें पीठ पुगयता ही सांगणी तुमी आयकून येना तुवें नवें कलसिल्लें पीठ तुमी जावचे खातीर पोरणे कमीर काडून उडया निजा की तुमी बेकामीर उंडे क्रिस्त आमची पास्काची शेळी म्हळ्यार भेटोवन दिल्ली बली देखून पोरण्या कमीरान म्हणजे वायट आनी कोटापड्याच्या कमीरान न्हय बगार सताच्या आनी खऱ्या मनाच्या बेकामीर उंड्यान आमी परब चलोवया देवाचें उतर देवाचे व्हड उपकार जीवन चला आणि गिरीस मोरा सोना पास्काचे फेर सकाळी शिळा लोटले ते वेळी अंगातच पोटलोच उदेलो जेजू पुन्हा जीवन जालो संसारात प्रकाश मागलो हालेलुया हालेलुया Cristo जीवन जाला आणि गिरीस मोरा सोना सर्वेस पौर तुमचे सोवे आसूं सांजवां परमाने जेजू क्रिस्ताची शुभ अर्थ महिमा तुका सोम्या आयतरा फंत्या फरार उजवाडचे आदीं मगदेलाची मरी फोंडा सरशी आयली थंय समाधेच्या तोंडाक दवरलेली शिळा फाटी लोळयल्ली तिणें पळयली तवळ ती सिमांव पेद्रू आनी जेजूक मग आसो जावन आसल्या शिसा लागीं धांवून म्हणाली सोम्या फोंडांतलो काण वेला आनी ताका खंय दवरला म्हूण आमी नेनाव तेदुआ पेद्रू आनी तो आनी एकलो शेस समाधे सरशी बायस सरून गेले ते दोगी दवत गेले पूण तो आनी एकलो शेस पेद्रू प्रास वेगीं पावलो ताणें भागोवन तीन पळयतना धरणीर पडलेली सनाची वस्त्रां ताका दिसलीं पूण तो भितर गेलो ना ताच्या फाटल्यान सिमांव पेद्रू येवन शिदा समाधे भितर रिगलो थंय ताणें धरणीर आसलेली सनाची वस्त्रां देखलीं पूण जेजूच्या मस्तकाक रेवडायलोलो तुवालो त्या सनाच्या वस्त्रा सांगाता नासतना वरे विंगड दवरलेलो ताका दिसलो तेदुआ समाधे सरशी पयलें पावलोलो तो आनी एक शेसी भितर सरलो आनी ताणें देखलें आनी सदमांतलें तो मेल्ल्यांतलो परत्यान जिवन जावंक जाय आसलो ही पवित्र पुस्तकाची सांगणी
तेजोळ पर्यंत तांकां समजली ना. देवाचे उतर हे वखणी तुका क्रिस्ता. पुनर्जीवन क्रिस्त थंय म्हज्या भावन आनी भयणीनो, आमी क्रिस्तांव पास्कांचे व्यक्ती आनी आज आमचें गीत जाय जय हालेलुया म्हणटा अगोस्तीन. इब्रू भाशेचे 2 शब्द हालेलू म्हळ्यार ओगोळसिया, या म्हळ्यार देवाच्या नांवाचें पयलें अक्षर. आज आमी नियाळसो विशय क्रिस्ताचें जिवन पावन बरवशाचें किरण. हें जावन आसा बरवशाचें फेस्त, भावार्थाचें फेस्त, संतोशाचें फेस्त, जैताचें फेस्त, आमच्या धर्माच्या बुन्यादीचें फेस्त. जेजू जिवन जाल्ल्या म्हणल्याक पवित्र पुस्तक पवित्र सभेचें अस्तित्व साक्ष जावन आसा. जेजू जिवंत जायनासलो तर आज पवित्र सभा वाडटी ना. जेजू काणये बुकांत रुपीत जाल्लो मनीस न्हय, तो खुरोस जिवन जाला. देखून हें बरवशाचें फेस्त आमच्या जिवितांत बरवसो ना तर आमी खंडीत जावन जियोंक शकना. आज घरा वचून कितें करूंक जाय, फाल्यां कितें करूंक जाय, परवां कितें करूंक जाय, ह्या सगळ्या वर्साचें येवजण आमच्या मती पडद्यार आसा. आमी हर एक दीस बरवसून जियेता. बरवसो कान नासतना आमी जियेवयेत, पूण आमच्या जिवितांत बरवसो ना तर आमच्या जिविताक दुसरी वाट ना. बरवसो सांडुल्लो व्यक्ती ताची निमाणी वाट जावन आसा जीवघात. जुदास विकृत केल्लेंच सगळें सांडटा आनी ताची जिणी थंयसर अखेर जाता. मोरयेन आपोस्तलांनी स्त्रियांनी बरवसो सांडूंक ना. निर्ची कूड तांणी पळयल्यार ती बरवशान रावली. एक पावटी एका रायान आपल्या जाग्याच्या प्रमुख व्यक्तींक वा बुद्धवंतांक आपोवन मनशाकुळाची चरित्र बरोवंक सांगली. आनी जायत्यांनी साबार बूक बरयले आनी रायाक वाचूंक थंयसर वेळ नासल्या वरवीं रायान तांचे लागीं सांगलें कोणें एकल्यान हाचें सारांश दिवचें म्हणून. आनी त्या वेळार एकलो उबे रावून ताणें दिल्ली सारांश अशी आसा: मनीस जल्मालो, कश्टालो आनी मरण पावलो. मनशाकुळाची चरित्रां. मनीस आपली चरित्रां अशी बरयता तर देव दुसऱ्याच रितीन बरयता. जेजू जल्मालो, कश्टालो, मेलो, पूण ताचें जिवीत मरणांत अंत्य जावंक ना. तो जिवंत उठलो. ह्या संवसारांत आमी कश्ट कान गम पिळून त्याग करून आमचें जिवीत मरणांत अंत्य जायत तर त्या जिविताक अर्थ ना. पूण जेजून आपल्या जिवंतपणा वरवीं आमकां नवो बरवसो दिला. जेजू मरण पावल्लें एक चारित्रीक घडीत, पूण जिवन जाल्लें घडीत हें चरित्राचें की चडीत वंचलें जावन आसा. चरित्रेच्या परिदे भायर तें वेता. वेळा काळाक आटापूंक जायनातलें हें सत. जें कितें चरित्रेन घडटा तें आमी पळोवंक शकता, तें बरोवंक शकता, ताका आमी साक्ष दिवंक शकता. चरित्रेच्या भायर गेल्लें घडीत आमी खंडीत जावन कोणी पळोवंक शकना. जेजू जिवंत जाल्लें तें खंडीत जावन सत, पूण जिवंत जाल्लें घडीत कोणेंय पळोवंक ना. पवित्र पुस्तक जायतीं घडितां आमचे मुखार दवरता आनी जेजू परत परत जायत्या जाग्यांनी दिश्टीक पडलो म्हणलो विशय ह्या दिसांनी आमी नियाळ करता. जेजू जिवंत जाला म्हणली खबर देवदूतांनी थंयसर सांगल्या वेळार स्त्रियांक तें पातयेवंक पुरो आसलें. मेल्ल्या मोदें जिवंत आसलेल्याक कित्याक तुमी सोदतात, तो हांगासर ना. जुदेवा मदें स्त्रियांक कसल्याच रितीचो मान गौरव नातलो. खबरो घडपा ती लेखाक नातली वा तांकां ते गण्य करिनातले. तरी जिवंतपणाची खबर कोणेंच मांडून घेनातल्या
साक्षी मुखार रावली म्हूण देव तांच्या मुखार देव रुजू करता. हांगासर मनशांच्या साक्षाची वा पातयेनी गरज ना. जेजूची जल्माची खबर दिल्ली गवळ्यान त्या काळार तांकां निमाणें स्थान आसलें, पूण आज ताच्या जिवंतपणाची साक्षी जावन आसा स्त्रियो. तांच्यो साक्षी ते घेनात तरी हें सत सर्वांक पावलां. संवसारांत निमाणें म्हूण लेखिल्ली ती पयली साक्षी जावन आसात. काळजांत मोग असल्यार जिवंतपण दिसता म्हणटा सांजू हांव. पांत्या फरार मरी मगदलेन पेद्रो आनी जुवांव पोंडा सरशी ती वेतात. पोंड उक्तो जाल्लो पळोवन मोरी गाबारता. पेद्रू वस्तुरां सोदता पूण तो मोगाचो शीस मात्र पाती येता. मोगाक 1000 दोळे, ताका काळो कांती दिसता. मोग सबार संगतीक कळना, अर्थ जायना तरी मोग पाती येता. जुवांव जेजूचो मोगाचो शीस एक आदर्श शीस म्हणयेत. खासगी गडितांनी प्रमुख सुवात्यांनी ताचें हजरपण आमी पळयता. जेजू रुपांतर जाता आसतना गेस्से म्हळ्यान जेजूक ताणें सांगात दिलो. कुर्सा बगलेन तो रावलो. मोरयेक आपल्या तो तबेन घेता, फोंडा सरशी धांवता. मोगाक आतुराय चड आनी पारकोंची सूक्ष्मता चडीत गुंडायेची जावन आसा. एक फावटी सामारीनाक एकल्यान विचारलें सवाल, कुर्सार नाली सायेन मेल्ल्या व्यक्तीचो तुमी कित्याक मोग करतात? आनी त्या वेळार तिणें दिल्ली साप, कित्याक तुमी मरणा विशयान मात्र उलयतात? ताचें मरण मनशापण रुजू करता तर ताचें जिवंतपण तो देव म्हणून रुजू करता. आमचो देव बरोवशाचो देव. एक सादें घडी तुमच्या मुखार एक काणी तुमच्या मुखार दवरता. एक फावटी एक व्यक्ती मार्केटीक वेता आनी थंयसर आसलेले बऱ्यांतले बरे आंबे तो घेवन वेता. फाटीं येता आनी एका जाग्यार तो दवरता आनी त्या उपरांत ताका उडास उरना. रातीक न्हिदूंक गेल्या वेळार ताका उडास जाता आनी त्या वेळार थंयसर करंट नासल्या वरवीं वात तो पेटयता आनी आंबो खावंक प्रारंभ करता. एक आंबो तो काडटा, ताची काप तो काडटा आनी ताका थंयसर किडे दिसतात. देखून आनी एक आंबो तो घेता आनी एक काप तो घेता आनी परत ताका थंयसर किडे दिसतात. तिसरो आंबो तो घेता, तातूंत किडे आसात वा तो बरो आसा पाड आसा म्हूण पळयना, वात पलवयता आनी तो आंबो खावन सोडटा. आमचे जिणेंत इतल्यार ही काणी सोंपता. आमी आमच्या जिणेंत वात पालवून काळो कांतांनी की अजुनी जिवन आसा. पाड संगतीक अजुनी आमी चिटकून रावता, तातूंच आमी संतोश पावता. 40 दिसांचो प्राजीत संपलो. आमी थोडे जण परत सुरविल्ल्या पयल्या जिणयेक आमी मुखार वेता. दबावाक लागून थोड्यांनी प्राजीत केल्लो आसा वा हेर पळयतात म्हणल्या कारणा खातीर हेरांनी प्राजीत केल्लो आसा. पूण ह्या रितीचो प्राजीत खंडीत जावन उपकाराक पडना. बरोवशाचो उजवाड जावन आमी वात पेटयल्या. ही जळती वात आमच्या जिवितांत हर एक दीस आमी सांबाळूंक जाय. काळोखातावन उजवाडा सरशीं हर एक दीस आमचें पयन जावंक जाय. फेस्त जालें म्हूण परत आमी परण्या फाटल्या स्थितीक आमी फाटीं वेचे न्हय. तर आज ह्या फेस्तांतावन आमकां कितें लाभता? ह्या फेस्तांतावन आमकां पातकांचें बॉक्सांनी लाभलां, आमकां सुटका लाभल्या. सर्गार आमकां एक जागो फावो जाला. बरोवशाचें जिवीत जियोवंक आमकां प्रेरण लाभलां. सांत पाऊल सांगता, जेजूचें जिवंतपण आमचें जिवंतपण. देवान आमकां क्रिस्त संगी जिवंत केलां आनी सर्गाचे आमी वारसदार जाल्या. तिसरें जावन हें फेस्त आमकां सर्गा केंद्रीत जिणी जियोवंक, सर्गार आमची जिणी केंद्रीत करूंक आमचें हें फेस्त आज आमकां उलो दिता. ह्या फेस्ता मुखार जेजून मरणाचेर जैत वेलां. जेजूक रूप पळोवचें भाग ताणें आमकां फावो केलां. जेजूचें आसरपण हांगा मात्र न्ही, ह्या संवसारांत मात्र न्ही, उपरांत ही आमकां पळोवंक आसा. जेजूचें जिवंतपण देवाच्या राजा खातीर जियोवंक आनी मरोवंक आमकां बोळ लाभयता. सांत पाऊल सांगता, आमी जियेल्यारी मेल्यारी क्रिस्ताची जावन आसा. भाऊ भयणीनो,
आमचे लागीं ग्रेस्त काय आसूं वा ना आसूं, पूण जिवंत जेजू क्रिस्त आमचे सगळीं सदांच आसा. ताच्या नांवान आमी कितेंय करूंक शकता. जेजूच्या काळार पिडेस्त जेजूक सोदून गेले, दर्या तडीर तळ्या देगेन रस्ता देगेन आपली पिडा गुण जावंक जेजूक ते सोदून गेले. पूण आज जेजू आमच्या सांगाता आसा, आमचे थंय तो आसा. ताची मजत बगूंक आनी बरवशान जियोंक तो आमकां प्रेरण दिता. तर आज तसो जेजू क्रिस्त परत ह्या वेदेर उंड्या आनी वायना रुपार आमचे मदें क्रोस हजर जाता आसतना तेच कृपा आमी मागून घेवया. बरवशाचें जिवीत आमचें जावं. हालेलुया. जेजू जिवंत जाला. संतोष पावया. तुमकां सर्वांक बागी फस्कांचें फेस्त मागता. आमेन. भाव भयणीनो, पोवीस नाल्ल दिसा केल्ल्यो बसवण्यो आज आमी परत नव्यान करच्यो. प्रितीच्या भाव भयणीनो, पास्काच्या गुटा वरवीं जेजू संगाता नव्या जिणेची साल आमी धरचे खातीर ताच्या संगाता पवित्र स्नानांत आमकां निके पिली. ते पासत प्राजिताच्या काळाची दंडवण आमी पास्का मुखांतर आमच्या पवित्र स्नानाच्या समयार सैतानाक आनी ताच्या कामांक पाठ करून आनी कातोलीक पवित्र सभेन देवाची सेवा साकरी करूंक उतर दिवन आमी केल्ल्यो बसवण्यो आतां नव्यान करुया. देखून सगळ्या काळजान उसारून सांगात, सैतानाक तुमी पाठ करतात मू आनी सगळ्या ताच्या कामांक पाठ करतात मू आनी सगळ्या ताच्या बुलोवण्याक तुमी पाठ करतात मू. सर्प दिता देवा बापाक, सर्गा आनी पृथ्वीच्या रचणाराक तुमी सत म्हणटात मू. जेजू क्रिस्त ताचो एकलोच पूत आमकां मरये तावन जल्मलो, ताणें कस स्मरण सोंसलें आनी ताका निके पिलो. तो मेल्ल्यांतलो नव्यान जिवन जालो आनी बापाच्या उजव्याक बसला. ह्या आमच्या सम्याक तुमी सत म्हणटात मू. बापा आनी पुता तावन उपजल्ल्या आमच्या जीव देणाऱ्या पवित्र आत्म्याक तुमी सत म्हणटात मू. कॅथोलीक पवित्र सभेक भक्तांचो एकतार, पातकांचे बोगसाणी, कुडीचे जीवन पुनर्जीवनपण आनी ससनाचे जिवीत तुमी सत म्हणटात मू. तर आतां आमकां उदकान आनी पवित्र आत्म्यान नवो जीव दिला, नवो जल्म दिला आनी फातकाचे बक्षणे आमकां दिला. तो सर्वेस्पर्धा तो सर पदवेदार देव आमच्या समे जेजू क्रिस्ताचो बाप आमा समेस्तांक ससनाच्या जिविताक आपल्या मोगान सांबाळूंक क्रिस्त आमच्या सम्या वरवीं. देवाळाच्या उजव्याता वाळून येचे आणि कोणासशी युगे उदा पावले ते सोमेस बचाव झाले आणि ते म्हणाले सर्वेस जय जय, सर्वेस जय जय. जशे निधर उदकाजरी एक मेरो अत्रेका तशे कोणासशी युगे उदा पावले ते सोमेस बचाव झाले आणि ते म्हणाले सर्वेस पराजय
जय जय सर्वेश्वरा जय जय. जेजूच्या पुनर्जन्मपणाच्या या बागी दिसा आमच्या जीवन सोडून मारिफात बापा लागीं आमची खालती प्रार्थना आनी विनवण्यो आतां आमी उसारून सांगया. सर्गींच्या बापा पोवी सभेच्या सर मुखेल्यांनी तुझ्या पुता जेजूच्या पुनर्जीवनपणाचे साक्षी जायचे कृपा दी म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. बापा आमचे मागणे आयक. सर राजकीय फुडाऱ्यांनी लोकांच्या गरजांक जाप दिवंक तांकां उजवाड दी. तशेंच फुडें जावच्या एलिसवान न्यायनितीचें आनी समाधान स्थापीत करचे मुखेली उपजय म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या फिरगस कुटुंबांनी तुझ्या पुता जेजूच्या पुनर्जीवनपणाचो प्रकाश पांकोवन पातकाचो अंधकार नाश कर म्हूण परतून मागता. बापा आमचे मागणे आयक. सुमेस्त भुरग्यांनी आनी युवजनांनी तुझ्या पुता जेजूक तांच्या जिविताचो आदर्श करून घेवन ताच्या मोलांनी वाडशें कृपा दी. मागण्याच्या बळान तांचो बेस फावो त्या वेळार विंचून काडूंक तुजी मजत लाभय म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. पिडेस्त प्रायवंत आनी सर रितींनी कश्ट केल्या सर्वांनी तुझ्या पुता जेजूच्या कश्टा मरणा पुनर्जीवनपणाचो अर्थ समजून बावडतान आनी बरवशान जियेशें कर म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. एवकरिस्ताच्या मेजा बावरे आजार जाल्ल्या आमी समेस्तांनी एकामेकाच्या गरजांक पावोवंक तुजे कुशे प्रमाणे जियोवंक तुझ्या पुताच्या पुनर्जीवनपणाच्यो साक्षी जायशें कर म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. एक घडीभर आमच्या खासगी कुटुंब इराद्यां खातीर आमी मागया. जे कोणाक आमची मागणी आमी बसयलां, जे कोण आमच्या लागीं मागोवंक सांगलां तांचो उडास करचो. तुज्या मोगाळ भुरग्यांक पवित्र स्नानाच्या बसवण्या प्रमाणे जियोंक फावो कर. संवसारी पॉयण संपोवन एक दीस तुज्या पुताच्या पुनर्जीवनपणांत वांटेले जायशें आमकां कर. हे मागता हांवच्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. बाबा गे उठो गे बाबा गे वा गे बाबा गे उठो गे बाबा गे वा. स्वीकार कर पावन कर जीवन है अर्पिता तुका. गे बापा गे उठो गे बापा गे वा. मावरा मी केलो तुवेंच दिल्या देण्यान रासम सुजलो तुझ्या उदारपणा. तो समर्पिता भक्ती आणि ओढा मोगा. गे बापा गे उठो गे बापा गे वा. स्वीकार कर पावन कर जीवन है अर्पिता तुका. गे बापा गे उठो गे बापा गे वा.
म्हज्या भाव भयणीन म्हजें आनी तुमचें अर्गां बलिदान सर पदवेदात देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. सर्वेस्पर आमच्या मोगाळ बापा, जेजूच्या मरणाने पुनर्जीवनपणाच्या ह्या बलिदाना वरवीं तुजे पवित्र सभा नवो जीव आनी पोशण घेवन वाडत वेता. हे मनान दवरून पास्का परबेच्या संतोशान भरलेल्या काळजांनी ते आमी तुका भेटयता. क्रिस्ता आमच्या सम्या वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक धिनवासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्वकाळी आमी तुका वाखाणूंक फावो. हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्यासो. पूर्ण देख करून हे उत्तम दिसा तुज्या महिमेची कीर्ती आनी वाखाणी वर्त्या दाबाजान आमी करची. कित्याक जेजू जालो आमची पास्काची बली. तोच तो दुलोब निराप्रदी मेंढरो संवसाराचे पाप काडटा. आपूण मरोन ताणें आमच्या मरणाचो नाश केलो आनी आपूण पुनर्जीवन जावन नवें जिवीत आमकां दिलें. देखून पास्काच्या संतोशाच्या नादार उल्हासता सगळो संवसार आनी सर्गींचे दळबार निरंतर गायतात तुजे मुखार. सर्गानी संसार बनला तुझ्या वैभवात. उत्सर्गी तुका जय. उत्सर्गी तुका जय. उत्सर्गी तुका जय. सर्वेस्पराचे नावे येतात ताका जय जय. उत्सर्गी तुका जय. उत्सर्गी तुका जय. उत्सर्गी तुका जय. बापा करोस तूं पवित्र आनी सगळी तुजी रचना तुका वाखणटा. कित्याक तुजे तावन जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता आमच्या सम्या वरवीं पवित्र आत्म्याच्या सक्तीन सर जीव आनी पवित्रपण उपजता. उदें दितावन अस्तम ते पर्यंत एक निर्मळ बेटवणी करच्याक एक आशा परजा तूं जमयत तसाय. देखून बापा कालतेपणी आमी हे मागणें करता. तुका बेटोवच्याक आमी हाडल्यान ती देणी त्याच पवित्र आत्म्या वरवीं तुज्या पुता आमच्या सम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत जावच्याक तूं पवित्र कर. ताचीच आज्ञा पाळून आमी हो संस्कार समरमता. तो परो दिन जालो ते राती ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पूंची. तेच परी जेवण जातस ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वसलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सस्नीक कराराचे हे रगत पातकांच्या बक्षांनी मेळच्याक तुमचे पसत आनी समेस्त मनशा पसत हें वारोवतलें. हे म्हज्या उगडासाक करात. बावडतो सगट परगटुया.
सोम्या जेसू तुझे मरण आम्ही समारंभता तुझे पुन्हा जीवन पोर आम्ही प्रगटता तुझ्या येण्या सोम्या जेसू आम्ही अत्रेता तुझ्या येण्या सोम्या जेसू आम्ही अत्रेता. बापा आमचे सोडवणे पासो तुझ्या पुतान सोसलेल्या कष्टा मरण असो ताच्या आनंद बरेत पुनर्जीवनपण असो आनी सरकार सडणेसो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी तो परत येतलो म्हणून ताची वाट पळयवन आसा. देखून आमी उपकारी काळजान हे जिवीत आनी पवित्रपण दिता तें बलिदान तुका समर्पिता. जे बलयेन आपल्या मरणान आमकां तुजी इश्टागात जोडल्या तीच बली आतां तुजी पवित्र सभा तुका भेटयता. तिचेर तुजी दयाळ दीस घाल आनी तुज्या पुताचे कुडीन आनी रक्तान पोसताय तांकां ताच्या पवित्र आत्म्यान बर आनी जेजू सोवे एक कूड आनी एक आत्मो आमी जावंक निर्मी. तुका भेटयलेलें सस्नेक दान तूं आमकां करूं आनी अशें देवाचे माये भोव भगेवंत हांवकार मरयेच्या तुज्या भगेवंत धर्मदुतांच्या आनी वैभवी रक्त साक्षांच्या आनी समेस्त भक्तां सांगाता तुवें वेंचून काडलेल्याच्या दायसान आमकां वांटो मेळूं तांचे विनवणेचो आदार आमकां निरंतरी मेळटलो म्हूण आमी विश्वास धरता. बापा हे बलये वरवीं आमकां तुजी इश्टगात मेळ्ळी तिचे वरवीं सगळ्या संवसाराक शांती आनी तारण फावो कर म्हूण आमी मागता. तुज्या साकरा फ्रांसीस आमच्या भाग्यवान बापाच्या पीटर पावल आमच्या गोवळी बापाच्या सांगाता पवित्र सभेच्या सुमेस्त गोवळ्या आनी मनियाऱ्या बराबर तुज्या पुतान तुका जोडून घेतलेले सगळे परजे सांगाती ह्या संवसारांत वाटसुरे तुजे पवित्र सभेक भावार्थांत आनी प्रितीमोगान तीर कर. तुजे हुजीर तुवें एकठांय केल्ल्या ह्या तुज्या कुटुंबाची मागणी दयेन आयकून घे. कनवळ्या बापा सुमसरान शिंपडलेल्या तुज्या भुरग्यांक दये करून तुजे तें एकठांय. आमच्या मेल्ल्या भावा भयणीक आनी तुज्या इश्टगतीन ह्या संवसारान अंतरलेल्या सोमेस्तान मैपसान तुज्या राजांत घे. थंय आमी तुजी महिमा भोगून ससनाक दोशी जातल्या म्हूण आमकां बरवसो आसा. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं ताचे उदेशी सगळ्यो बऱ्यो वस्तू तूं संवसाराक वांटून दिताय. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगता त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकवटान सरपदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. सर आमची पातीनी बरोसो सर्गींच्या बापा थंय दवरून जेजून शिकयल्ल्या उतरांनी सांगता बावार्थान आमी मागया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नांव पवित्र जावं तुझे राज समका येवं तुजी खुशी सर्गा जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षिता तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां काळलें पडोवंक दिवं नाका सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितां सवस काय आमकां दी. सर्गींचे बाग आनी आमच्या सडवंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरवशान अत्रेक तेलांक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुमच्या धर्मदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती हांव तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण ज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचे दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जियेताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक.
आमेन. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सवे आसो. तुमचे सगळे आसूं. संतोषान एकामेकांतय क्रिस्ताची शांती आमी वांटून घेवया. प्लीज. देवाचे शेळिये संसाराचे पाप काढतेले आमची काकूत कर. देवाचे शेळिये संसाराचे पाप काढतेले आमची काकूत कर. देवाचे शेळिये संसाराचे पाप काढतेले आमकां शांती दी. ही जावन आसा देवाची शेळी संवसाराचे पाप करता ती या शेळयेच्या जेवणाक आपयल्ली आमी सर्व सुभागी. सुम्या तुवें म्हज्या तरेचे भाग म्हाका पावना पूण दुतरांनीच म्हाका भलायकी दिली. मोगळा जेजू तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजर आसाय म्हूण हांव पातयेतां. हांव सर्व वस्तू प्रास तुजो चड मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेतां. जेजू, ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेवन हांव तुका वेंगून धरतां आनी हांव तुजे थंय संपूर्ण एकवटीत जातां. जेजू, तुजे तावन केदिकच हांवें वेगळो जावंक म्हाका सोडिनाका. आमेन.
जिविले अर्गां तुका होगळा तुका स्तुती तुका वंदन तुका अर्गां तुका होगळा तुका स्तुती तुका वंदन तुका सगळ्या काळजांत सोंग्या तुका नवाडता सगळ्या मौनांत तुजो उपकार नियाळता अर्गां तुका होगळा तुका स्तुती तुका वंदन तुका अर्गां तुका होगळा तुका स्तुती तुका वंदन तुका प्रार्थया सर्वेस्पर आमच्या प्रितीच्या बापा पास्काच्या गुटावर वय तुवें आमकां नवें केलाय ही नवी जीण मोवळायेन राख सांबाळ आनी वाडय आनी जेजू बराबर मैमेवंत पुनर्जवंतपणाच्या प्रकाशन ससनाचे सुख बगूंक आमकां पावय या आमी मागता आमच्या पुता जेजूचे नांवी भाव भयणीनो सोर कार्मेलीत ह्या जकाच्या तशेंच ब्रदर्सांच्या नांवी तुमकां समेस्ताक आनी तुमच्या कुटुंबदारांक जे काय आसा थंय पास्का फेस्ताचे उल्हास पाठयता आनी सोर बरें मागता तोच पुनर्जीवन क्रिस्त तुमकां जण एकल्याक आपल्या कुरपेन आनी महिमेन बरोवंक सांगता सोर ह्या जाकांक आनी ब्रदर्सांक हांव देव बरें करूं म्हणटा आमी सांगता वावर करता फाटल्या 40 दिसांनी जायते हांगासर विविध रितीचे प्रोग्राम आसली जण एकल्यांनी तांचो पाठिंबो दिवन सहकार दिवन हे जावंक पुरो 40 वरांचे आराधन कुर्सावाट रेथीर आनी फाटल्या 3 दिसांनी जायतो वावर केला सर ह्या जाकांक आनी ब्रदर्सांक तुमच्या सुमेसाच्या नांवी देव बरें करूं म्हणटा आनी तुमी सदांच आमचे खातीर मागचे हॅव ए गूड डे हॅपी इस्टर टू ऑल ऑफ यू मोगच्यो दिन वचनेची थोडीं उतरां तुमचे मुखार हांव दवरतां आज आमी आमच्या सुडवणेची महापरब पास्का फेस्त संभ्रमते आसा आनी ह्या मुखांत्र जे कितें आमी 40 दिसां आदीं मागणे त्याग सॅक्रिफीस उपासा मुखांत्र सुरवात केलेली नवी जिणी ह्या फेस्ता मुखांत्र आखेर जावची न्ही ती आनीक मुखारसून वचूं दी आनी आमच्या बदलल्ल्या जिणये मुखांत्र आमी हर एकली पास्काची परब म्हणलें संवसाराक दाखोवन दिवचें बरी जावं दी ह्या दिशेन आमी करचें प्रामाणीक प्रयत्न तेच पुनर्जीवनपणाच्या जेजूच्या आशिर्वादान भरलेलें जावं दी तुमकां परत्यान सुमेस्तांक एक बागी पास्का फेस्त मागता हॅपी इस्टर तुमच्या बगलेक बसल्यांक शेकेंड दिवन हॅपी इस्टर म्हणा पळय लेफ्टाक आनी रायटाक थँक्यू आयच्या ह्या फेस्ताचे प्रधान याजक आमच्या कॉवेंताचे वडील मनदेक बाब मेल्विन डिकुन्ना तशेंच देवाच्या उतराचेर नियाळ दिल्ले मनदेक बाब आयवन डिसोजा नमन बळोक जेजू आमच्या पुणशेताच्या म्हयन्याळेचे संपादक तांकां तशेंच सा भेटोवणी केल्ल्या सर्व याजकांक आमी देव बरें करूं म्हणटा आमच्या कॉवेंतांतले जायते याजक हेर कडेन मिसां भेटोवंक गेल्यात देखून सकडी ह्या मिसान भाग जाते नात तांचो उडास काडून तांच्या सेवेकी आमी आभारी जावन आसा सांगतच ह्या पुणशेताच्या हर कामांत क्रियाळ रितीन तांचो सहकार दिते आसात आमचे ब्रदर्स तांकांय तुमचे नांवी देव बरें करूं म्हणटा आनी तांतलो ब्रदर मोविन पेरेरा आज ताचो जल्म दिवस आचरण करता ह्या संदर्भी आमी सकडी ताळयो पेटोवन ताका ह्या दिसाचे शुभाशय पाठोवया
ब्रदर मोवीन एक पटी उबे राव पळया हां थंयसर आसा थँक्यू हे पुणशेत आपणाचेंच म्हूण लेखून सेवा दिवची बऱ्या मोनाची व्यक्ती आसात सेक्युलर कर्मेलीत सांदे बाळूक जेजू कुटाम इन्फेंट जीजस ऑटो ड्रायव्हर्स असोसिएशन कार्मेल सोल्जर्स बाळूक जेजू जेवण समिती इन्फेंट जीजस कॉयर तशेंच पुणशेत कोवेंत नमान बाळूक जेजू म्हयन्याळे आनी कार्मेल किरण मिडिया हांच्या सर्व सिब्बंदीक आमी देव बरें करूं म्हणटा पुणशेताच्या हर धर्मीक लितूरचे वेळार प्रत्येक जावन आईच्या ह्या मिसा वेळारी अंजाळरी ताळ्यान गावून आमकां सर्गी अनभोगान बरोवंक आदार दिवचे आसात आमची कार्मेल कॉयराची सांदे तांकांय आमी आभारी जावन आसा भोवनी बडिनो मेच्या 20 तारखेत हांव मुखल्या 16 दिसांनी युरोपाक एक यात्रेक पयन आसा बाप रायन पिंटो ह्या पयनार आत्मीक निर्देशक जावन आसतलो तुमकांय ह्या पयणांत शिरवंक अवकाश आसा सडीत विवर तुमी ताचे लागीं जोडून घेवचो एप्रिलच्या 7 तारखेत हांव म्हणजे त्या दिसाच्या सांजेर 5 वरां हांव 9 तारीख दनपारा पर्यंत हांगासर 8वी 9वी 10वी आनी PUCच्या भुरग्यांक एक देवपोवण्या शिबीर मांडून हाडलां तुमच्या भुरग्यांक वा धार्मीक संगतींत वोट दाखोवच्या भुरग्यांक ह्या शिबिराक धाडून दियात म्हूण तुमचे लागीं विनंती करता शिबिराक आयिल्ले सकड पाद्राप जातात म्हण अर्थ न्ही बदलाक तांकां 1-2 दीस आमचे सांगाता रावचे मुखांतर ही जेणी कितें कशें म्हणून समजूंक साध्य जाता मात्र न्ही त्या विशयंत निर्धार घेवंकय सुलाभ जाता त्या देखून ह्या एका अनुभवा खातीर तुमी ह्या शिबिराक तुमच्या भुरग्यांक धाडिचे म्हणून तुमचे लागीं विनंती करता येवच्या आयतारा आमी दैवीक काकुळतीचें फेस्त दाबाजान आचरण करता आनी फेस्ताचे मीस सांजेच्या 7 वरार हांगासर मनोदिक बाब पियूस डिसोजा शिवमोगा दिसीचे याजक भेटयतले दनपारांच्या 3 वरार दैवीक काकुळतीचो तेर्स आसतलो आनी उपरांत सक्रामेंताचें आराधन आसतलें ह्या फेस्ताक तयारी जावन निमाण्या शुक्रार तावन नवेन येदळूचो सुरवातला हो पास्कसो त्रिदूम देखून आमी खासकेन तें नवेन आदारूंक जाय पूण फाल्यां तावन सांजेच्या फाल्यांचें मीस आसचें ना पूण मंगळारा तावन 5:30 वरार हांगासर नवेन आनी त्या उपरांत मिसाचें बलिदान आसतलें दैवीक काकुळतीचें नवेन आनी मीस फेस्त येवच्या आयतारा भोवनो निबडिनो आमी ह्या पुणशेतांत हांगासर सडताव जावन धार्मीक संगतीक महत्व दिता जावं पुरो नवेना रेतिऱ्यो मीस कुमसार इतर संगती पूण आमचो आनी एक वांटो आसा मिसांव वावर आनी तो प्रत्येक जावन बಳ್ಳारी गुलबर्गा लोंडा बेलुरू असल्या उत्तर कर्नाटकांतल्या मिसांव जाग्यांनी चलता थंयसर सडीत क्रिस्तांवांत पूण थंयसर क्रिस्ताची सुवार्ता समाज सेवेच्या कार्या मुखांतर परगट जाता आनी तांच्या समाजाच्या सुदारणे खातीर आनी भुरग्यांच्या फुडारा खातीर आमी इस्कॉलां उक्ती केल्लीं आसात आनी हांगासर जे कितें तुमी तुमची काणीक दितात ती आमी असल्या समाज सेवेच्या कामा खातीर उपयोग करता आनी ह्या संदर्भार तुमकां आमी देव बरें करूं म्हणटा तुमच्या उदार मोना खातीर आनी थंयसर आसच्या इस्कॉलांनी आमकां लायब्ररी आसा आनी त्या लायब्ररींक थोड्या बुकांची गरज आसा जर तुमच्या घरांनी तुमी उपयोग केल्ले आनी आतांय उपयोगाक पडचे तसले बूक आसात जाल्यार पोरणे बूक तुमी आमकां हाडून दिवं येता कसले बूक घे म्हळ्यार काणयो बूक जनरल नॉलेज ग्रामर सायन्स डिक्शनरी डिस्कवरी बूक आनी हेर तुमच्या घरा आसात जाल्यार ते आमकां हाडून दियात आनी आमी ह्या इस्कॉलांक ते धाडून दितले भोवनो निबडिनो येदळूच तुमकां कळीत आसचे प्रमाणे आमच्या कोवेंताचो सांदो मनोदिक बाब वॉल्टर लोबो पोरच्या बुधवारा दीस सकाळींच्या 10 वरार अंतरले केलरांत सुमार 78 वर्सां आदी जल्मले ते पन्नासांनी 8 वर्सां कर्मेलीत जावन पन्नासांनी 2 वर्सां एक याजक जावन देवाच्या आनी पेल्याच्या सेवेंत तांणी आपली जिणी जरयल्या हेर जायत्या शेगुणा पैकी तांचे प्रमुख 2 शेगूण आसात ते थकनांतले एक मिशनरी सुमार 19 वर्सां आफ्रिकेच्या टंजानियांत आनी पाटीं गांवांक आयिल्ल्या उपरांत उत्तर कर्नाटकाच्या ग्रामीण प्रदेशांनी दुबळ्या आनी अस्कत लोकांच्या उदरगते खातीर
जरनातली वाट धरन तांचे खातीर ते जियेले. दुसऱ्यान ते ध्यानाच्या मागण्याचे आपोत्सल. फाटल्या 1 वर्सांतावन कॅन्सर पिडीत हांव ते जायते व्हडले तरी ध्यान आनी मागणे विशीं उलोवचें तांणी रावोंक नातलें. आपणाच्या पिडे आनी दुखी विशीं उलयनासता आमी कशें आनीकय चड मागणेचे व्यक्ती जावचें हें तांचें उलोवणें आनी चिंताप जावन आसलें. तांच्या मरणांतय आमी दूख भोगतना सर्वेस्पर देव ताच्या सेवेक खंडीत जावन सर्गीचे राज फोव करतलो म्हणची आमची पातयणी आनी बरवसो. आनी तांची मरणाची रीत फाल्यां हांगासर सांजेच्या 3 वरार चलतली. मरणाचें मीस आनी उरली रीत आसा देखून त्या उपरांतलें मीस म्हणजे सदांचें 6 वरांचें मीस आनी ध्यानाचें मागणें आसचें ना. परतेन एक फावटी मोगाळ भोवन आनी भयणीनो तुमकां सुमेस्तांक आमी देव बरें करूं म्हणटा आनी पास्का फेस्ताचे सुभाशे पाठयता. आमचे संगी ऑनलायनीर मिसाच्या बलिदानांत भाग घेवची भक्तिकां आसात. प्रायेक लागून पिडेक लागून आनी कामाक लागून आनी मिसाचो अवकाश नासता तांकां मिसांत भाग घेवंक जाता ना आनी ऑनलायनीर ती ह्या मिसार भाग घेते आसात. तांचोय भावार्थ आमी वाखणता आनी तांकांय ह्या फेस्ताचे सुभाशे आमी पाठयता. देव बरें करूं. आतां निमाण्या बेसांवा खातीर उबी रावया. सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणल्या फादर स्टीवन पिरेरा श्रायन डिरेक्टर तुमकां हांव देव बरें करूं म्हणटा. हांगा जावचे हर एक कार्यक्रम आत्मीक कार्यक्रम जतनायेन सूक्ष्मायेन ते मांडून हाडटात आनी ते कार्यगत करतात. तुमचे समेस्त जनावय फादर स्टीवनाक हांव बरें मागता आनी थँक्यू म्हणटा. थळ्यो सावास दी आपल्या. प्रार्थया. सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. दबाजीक बेसावाक तकली बगायत. जेजूच्या पुनर्जन्माच्या दबाजीक परबे दिसा सर पदवेदार देव बाप तुमचेर आशिर्वाद घालो आनी दयाळपणी सगळ्या पातकांतली तुमकां निवारो. जेजूच्या कश्टा मरणाचो काळ समतस संतोष बरीत काळ जानी ताचे पुनर्जीवनपण आमी संभ्रमता. उतरावर्ती आनंदान ससनाचे परबेन तुमी वांटो घेवंक फावो. आनी सर पदवेदार देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालो. वचून याद क्रिस्तुच्या शांतीन तुमकां धाडटा. आलेलुया आलेलुया. देवाचे वळखकार आलेलुया आलेलुया. संसार उल्हासान भरला. हालेलुया. पुरसार मरणाचे पासून हालेलुया. पातकां केल्ली ती भोगसून स्तुती करया. ताच्या महिमेक गीत गावया. खुर्सार मोरून जीव दिलो. हालेलुया. दैवीक जीव फावो केलो. हालेलुया.
सुवे